शुक्रारा लोहिया मैदानाचेर गोंयचो आवाजान पीडीए आनी प्रादेशीक आराखड्या आड जाहीर बसका घेतिल्ली। प्रादेशीक आराखडो 2021त आमदारांनी आपल्यो जमनी कश्यो कन्वर्ट केल्यो तें सांगून तांची नांवां जाहीर केली। चडशा आमदारांनी त्या दाव्याक चॅलेंज दिल्या। जाल्यार टीसीपी मंत्री आपले धरून सरसकट सगळ्यांचे चवकशेचे तयारेक फुडें सरला। तांणी नांवां थोडी एक्सपोज केली। आज तांणी सांगलां की आनी नांवां आहा म्हणून। आतां थोड्या राजकारण्यांनी ताजेर दे हॅव रेफ्युटेड दीस एलिगेशन्स की आमी ना जाल्यार कोर्टान व्हरतले म्हणटा। हाजे मजगतीं इन्स्टिट्यूशन्स हॅव ऑल्सो कम अंडर क्लाउड। सो आतां दीस इज अ टेक्निकल इशू। दीस इज नॉट फॉर पॉलिटिशियन्स or not for mobs on the road to discuss this. This is a technical issue which has to be examined. Inquiry जावपाक जाय हाजेर। हो इशू हाजेर हांव इन्क्वायरी घालतां, एक इन्क्वायरी कमिटी headed by the same inquiry committee which will actually operationalize the regional plan 2021. Same committee will inquire into all details of these conversions. Give me a report within 1 month. I request गोंयचो आवाज आनी तांचे जे कोण लिडरशीप आहा to approach this committee. I invite them. तांणी येवन सगळें दिवचें। दुसरे जे कोण एलिगेशन करतात, चर्चीचेर करतात आनी कोण करतात तांणी येवन तांकां दिवचें। Let us examine the issue within 1 month. We'll take a call. We can go to any length to take a call on the whole regional plan. Not only politicians, individuals, companies, institutions, all come under the scanner. सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावन दी, इन्क्लुडींग मी। म्हजें नांव घेतिल्लें आहा। म्हजें हांव आतां क्लॅरिफिकेशन खूब दिवपाक शकता। फर्स्ट एक्शन वील बिगीन विथ मी। टीसीपी आतां चालीक लायता तो प्रादेशीक आराखडो दिगंबर कामत सरकारान अधिसूचीत केल्लो। तरीकूय काँग्रेसीचे आमदार गोंयचो आवाजाच्या आंदोलनाक पावले। तांच्यो जमनी आनी बेनामी जमनी आशिल्ल्यो तश्यो खंय ग्रीन झोनांत वतल्यो। आनी एक सांगता तुका, काँग्रेस जी आज भायर रावन स्टँड घेना पळय आनी मुगे हजेरी लायता पळय, आमच्यो सगळ्यांच्यो जमनी ग्रीन करून उडयता, सगळ्यांच्यो। आनी बेनामी पसून तांणी कोणाचेर दवरल्या पळय, दुसऱ्याच्या नांवार दवरून प्रॉपर्टी घेवन चलयता पळय, त्यो ही नांवां आयल्या तितल्याचेर ना तें। कोणी ही जर नंबर आयकला लोक हांसतले। इतल्योच जमनी आशिल्ल्यो काय म्हणून आमच्यो। मागीर उरिल्ल्यो केल्यो कोणें? येदो व्हडलो इशू जालो कित्याक? कित्या खातीर? येदे कुस्कुटा खातीर? सो हांव तें सगळें उलयना। लेट्स गो इनटू सारकें भितरल्यान खणून काडया। इन्क्वायरी करून रिपोर्ट करतले मागीर कितें करतले तें सांगना। लेट द इन्क्वायरी शो इट्स रिपोर्ट, फायंडिंग्स येवनी मागीर करुया। आय एम नॉट सेयिंग एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द इन्क्वायरी, बिकॉज लेट द इन्क्वायरी बी कंडक्टेड। लोकांनी रिजनल प्लान मागलो, प्लान उक्तो करून दिलो। आतां आराखडोच रद्द करा म्हूण मागतात। लोकांक नेमकें जाय तरी कितें? विजयाचो प्रश्न। जी काँग्रेस पार्टी असेंब्लीन डिमांड करताली, लुईझीन फालेर, दिगंबर कामत, प्रताप सिंग राणे, रेजिनाल्ड लॉरेन्स कट मोशनां मूव करताले की रिजनल प्लॅन ऑपरेशनलायज करूंक ना। रिजनल प्लॅन हाड, बेगीन हाड। रिजनल प्लॅन 2021 म्हणटा कोणें केलो? काँग्रेसीन दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना रिजनल प्लॅन 2021 केलो। हांव आमदार तरी आशिल्लो तेन्ना। सो आतां गाळ्यो हांवें कित्याक खावप्यो? ते आज काँग्रेस पार्टीक कितें दिसता की लोक एक जाले, आमी थंय वतले, आमी फुकट सवाय पोळी भाजयतले म्हणून। तशें जायना तें, हें तांचेरूच येतलें फाल्यां। हे एक्टिविस्ट जे आहा, जे आज आम आदमी पार्टी बरोबर आहा, जे लोकांनी पयर ती मिटींग हायजॅक केली, हे एक्टिविस्टांनी जो रिजनल प्लॅन केल्लो, डीन द क्रूज म्हणटा तो व्हडलो आर्किटेक्ट, आम आदमी पार्टीची टोपी घालून दिश्टी पडटा, ताणें हो प्लॅन केल्लो। दुसरो ऑस्कर रुबेलो म्हणटा तो आम आदमी पार्टीच्या स्टेजीचेर दिसतालो। पेट्रिशिया पिंटो, ही ड्राफ्टींग रिजनल प्लॅन 2021 ड्राफ्टींग करपाक हे लोक आशिल्लीं। दिगंबर कामत जो आज उलयता ना राण्यान एजिटेशन जालें स्क्रॅप केलो म्हणून, हो रिजनल प्लॅनाची डिफेन्स करपाक खंयच्याय लेवलाचेर वतालो। आमी जेन्ना केस टू केस म्हणून हाडलें तेन्ना तांणी कितें सांगलें? नाका नाका नाका, आमकां रिजनल प्लॅन जाय। बरें, आतां रिजनल प्लॅन हाडटकच रिजनल प्लॅन नाका म्हणटा, बरें आहा। नाव वी वील ऑल्सो सी, वी आर रनिंग द गव्हर्मेंट, वी आर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स, and every issue, every person who has a grievance, his grievance will be solved. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।